Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. इजाहेज प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा धोनयान म्हाका खऱ्या शिसाची जीब दिल्या. थोकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा धोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना. खोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी फाट दाखयली. म्हजे खाड पिसूडटल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्यो करताले आनी म्हजेर थिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमनाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर गाराणें करता जायत? होय जाल्यार बराबर नितीसभे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार करता जायत तर ताका म्हजेशी येवं दी. दोनी सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक फुडें सरतलो? सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडोपकार. आमचो जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव खेबाडां सोंसतां. तुजेच पासत लॉज भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भावां भयणी मदें पोरको. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केणतात तांच्यो केण्यो म्हजेर पडटात. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजी कोण तरी दया करीत म्हूण रावतालो पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बुजवण दीत गाय म्हूण पळयतालो पूण कोणूच ना मेळ्ळो. उरफाटें खावंक तांणी म्हाका वीख दिलें आनी म्हजे तांनीक म्हाका पिवंक दिलो शिरको. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. गायोन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणतलो. हें पळोवन खालती मनशां संतोसतलीं. देवाक सोदतल्यांचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांकलीनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरोना. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. नोमान आमच्या राया. तूं बापाक खालतो जालोय. शांत मेंढऱ्यांक मारूंक व्हरतात तसो तुका खुर्सार मारूंक वेलो. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल यादनिकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस सावन ताका धरूंक दिवंक बरो सोयेग तो पळयोव नासलो. फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक लागले, तुजें पास्कांचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बराबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातोच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवता खाता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जोबोर खंती बोरी जाले आनी एक एकलो म्हणूंक लागलो, सायबा हांव गायतो. ताणें असो परतिपाळ केलो, म्हजे बराबर ताटांत हात घाला, तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचें कोटा. जल्मुंकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. पूण ताचो घात घेतल्या जुदासान अशें म्हणलें, गुरुजी हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुमी म्हाका कितें दिशात? मातयेव 24:15. नियाळाक आदार. म्हजें जिवीत एक मोलादीक देणें जें देवान म्हाका फावो केलां. ह्या जिविताच्या देण्या वरवीं म्हज्यान दर दिसाक बरेपणाचो परमळ शिंपडावंक जाता. ओ शिंपडायतल्यांक म्हजो आदार दिवंक जाता. सगळे वाटेन संवसारी गिरेस्तकायेन भरलोली घोव आनी बायल उतार पिरायेर लागलोल्या दुयेंसांचेर झुजतालीं. UK देशांत रावतल्या आपल्या पुताक आनी धुवेक आपोवन आपलें एकसूरपण काबार करात म्हूण परातून मागतालीं. शेवटाचे दीस एकसूरपणान सारतालीं. ह्या तांच्या एकसूरपणान आदार दिवंक शेजाऱ्यांची एक गरीब भावार्थी ओस्तोरी तांची सेवा करून आपलो दिसपट्टो गिरास जोडटाली. तांची गिरेस्तकाय आपल्याक मेळूंक सेवा करता असल्यो खबरो गांवांत व्हांवताल्यो, पूण ती फाटीं सरूंक नात. देवाचेर पातयेवन मनीसपणाचें नातें उखलून तांची सेवा करताली. इसायास प्रवादी वायट करतल्यांची पर्वा करिनासतना देवाचेर पातयेवन स्वताक फुडो करतालो. शुभ वर्तमानांत जुदास दुडवांचे आशेक लागून वायटाचो सांगात दितालो. बरें करतल्यांच्यो खबरो आनी वायट करतल्यांक मान दिवप आयज चड वाडलां. म्हाका कितें मेळटलें असल्या चिंतनाक लागून आयज मनीसपण आनी सैम करपत वेता तें आमकां दिश्टी पडटा. धन्या देवा, दर घडये
खालतीकाय सांबाळून स्वताच्या मार्गार चलूंक आमकां शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.